नमस्कार उपरा जणाके आजचे आमगेल स्पेशल रेसिपीज आवळ आणि आंबट घालून नॉनचे आणि आवळ मोरंबा दोन्ही रेसिपीज मस्त इजी आसा एंड ते पळयांची आणि इष्ट जाल्यार लाईक करांची। आज हांव मार्केट आयल्या आवळ घेवच्याक आंबट आनी आवळ घालून नॉनची करच्याक रेसिपी दाखयतांची। आंबट आमगेल्या घरकड आसा, आवळ एक पळोवया कशी आसा मार्केटार रेट्स। सो ते येद्रा आसा, पळोवया कशी आसा रेट। ಹೇಗೆ ಅರ್ಧ 50 ಕಾಲು 30 ಕಾಲು 30 ಅರ್ಧ 50 ಕಾಲು ಕೆಜಿ ಸಾಕು। ಇದು ಕಾಲು ಕೆಜಿಯಾ? ಅದು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ, ಇದು ಕಾಲು ಕೆಜಿ ಬೇಡ, ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಇರಲಿ। ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ 50। ಹಾಂ, काल केजी 30ಕ್ಕೆ, अर्ध केजी घेतल्यार 50ಕ್ಕೆ। तशें हांव अर्ध केजी घेतला। आवाजी आवड आनी आंबट घालून आमची करता। आंबट शिंदून दवरता, आवळची केशी उब काडटा, मागीर तांतूं घालता। आंबट शिंदिली एक तुमकां दाखयता। काल किलो आंबट आसा हो। आंबट आनी आवळ घालून केल्यार नॉनची वायट जायना, मस्त समय येता। दोन चमचे मीठ घालात, ह्या मिठा लावन दवरता। आवळ एक वत कांदो सुकोवन मागीर नॉनच्या घालता शिजोवन, बरें अशी जाता। आतां हे आंबट आसना उडोवचा न्हय, तो कांदो प्लास्टिका करड्यांक घालून दवरल्यार आमकां रांदता एक आमचाण घालचे बदला हे आंबट घालून आंबट्या कात घालून रांदय करता। तशें त्या खातीर उंगड कांदो दवरला। आतां आवळ धुवन उदक घालून शिजयतात ते ಸ್ವಲ್ಪ मस्त शिजोवचा न्हय। आवळ शिजलो ऑफ करता। हे उदराय तर आसा नॉनच्याक। आंबट मिठा लायलो, आता कावळ घालता। पुरा आवळ चड जाता, येदो हांव आवळ मोरंब करता गोड घालून। काही ते उदक घाला, गोड घालता किरूक। मिरसांगी पिठी करून दवरल्या, हांव मिरसांगी पिठी घालून नॉनची वाडटोचे। आतां फस्टाक हांव देखून हें कसलें हिंग आनी सासम घालून वाट्टिता, मागीर मिरसांगी पिठी घालता। एक 3 चमचे पिठी घालता हांव। ही पिठी वापस तांतूं घालून वाट्टिता हांव, सासम पिठी घालता।
तासा मातशी पिटी जाल्या आतां मिरसांगे पिटी आनी येदे उदक घालून वाटयता. नंच वाटून जालें आतां आमचें गोरशीता. या तो कोर्न कोडले खावेत की ಸ್ವಲ್ಪ दिवस दवर का? एक दिवस वचू खाव. आंबड्या आमसाण्यांनी सोडल्या जाल्यार एक दिवस दवरता. कोडले खावचे जायना. आणि हे फ्रीजात दवर का ना? फ्रीजा नाका, भायर आवळ घाल्यार तसं जाता गो. तसं नॉनची वायट जायना. हे नॉनचे भायर दवर येतो. भायर दवर येता. नॉनची रेडी जाला. गोड केली आहे आता कावळ घालता. आवड्याक सोललेली बी घालता. लायक करमेल्यार भारी लायक जाता मात्र आवड्याक. एक कटकटायला जाल्ले गाडी. ऑफ करता. हे थंडी जाता मागीर पाटले भरून दवरता. आज आम्ही तुमका आवळ यूज करून 2 नमने रेसिपी दाखयला. एक आवळ आणि आंबट घालून नॉनचे आणि एक आवळ्या मोरंब. दोन्ही रेसिपी मस्त इजी आसा. तुम्ही घर का ट्राय कोर येता. ट्राय करून कशी जाला म्हण तो कमेंट करून सांगायची.